सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय बापाची कुशी करतात ती प्रमाणीकपण आनी विस्वासीपण वेंगयतात. हो सेवा धर्म आमकां जेजूची देख आपणावून प्रमाणीकपणाचें आनी विस्वासीपणाचें जिवीत जिवंक उत्तेजन दिता. जेजून आख्या आपल्या जिवितांत बापाची कुशी केली. कुर्सार मरो पर्यंत बापाक तो विस्वासी रावलो. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून तें ताका मानवता तसलें करूंक आयच्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या मिसांत किरीत भाशेन हांव मागता आमच्या बेरपाटेच्या फिरगोसजी पासत, फिरगोसकारां पासत, भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत, जाणट्या पिरायेर पावलेल्या आमच्या आवय बापाय पासत, आमच्या मदली पिरायेच्या आवय बापाय पासत आनी फामिलींच्या वडिलां पासत आमी मागता जीं परदेसान आसात, जीं वावर करतात थंय, तेच बरोबर जीं तरेतरेच्या आडकोळीक आनी कश्टांक सांपडलेल्या पासत ही मिसाची भेटयता. ह्या एक्सपोजांत जायत्या जाणांनी आमच्या फिरगोसकारांनी आदार केला. तांचो उगडास करून भगवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आनी उपोट बेसांवां मागता. आनी आमच्यो दर एकल्याच्यो गरजो देवा मुखार घालतना आमी जायते पावटी देवाची खुशी करूंक आमी चुकल्या देखून दुसऱ्यांची खुशी घोडी केल्या. आमकां कितें जाय तेंच केलां. जबरदस्तीन आमची खुशी करूंक आमी वावुरल्या. असल्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें काल्तिकायेन आतां मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
म्हणुया. सर्व पदवेदारा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलेली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगळी मेळो शिंकोर. हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतली. किल्ल्या वरी आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सर्वेस्परान बांदल्यान. दारवोटे उगडटात. प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्रांक भितर सरूंक दियात. ताचें मन थीर. ते शांतीन जियेतात कित्याक तांचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोखता तसले खडप. ऊंच दोंगराच्या माथ्यार कोटांत रावतल्यांक ताणें सोकडां उलयल्यात. ते कोट तो मोडून उडयता. ताचें निसंटोन कोत्ता. ते मोडून तांचो सत्यानाश कोत्ता. ल्हानविकायेच्या पांयां तळा दुर्बलांच्या पावलां खाला ते कोट माडवतले. देवाचें उतोरे. देवाचें गोड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेळ नासलोलो. मनशांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका सूख मागतांव. सर्वेस्पर आमचो देव तोच आमचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता ताका उलो करात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माध्यभाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुयमा तुका सोमया.
जेजून म्हटलें, म्हाका सुमिया सुमिया म्हणत कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरचो ना. म्हज्या बापाची कुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. देखून म्हजीं उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हुंवार आयलें, पादोळ येवन त्या घरार मारलें तर तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपार बांदलोलें. पूण म्हजीं उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलना तो आपलें घर रवेन बांदलोल्या एका पिसाद मनशा सारको. पावस पडलो, हुंवार आयलें, पादोळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. मोगाच्या आनी प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज आमची बेताल बाती फिरगोजकारां करीत दिनवासच्या मनान आयल्यांशी आमच्या पादविकारान आतांच आमच्या मनान काडला. थोड्या वेळा इल्लो सोन्याड आमी करुया देवाच्या उतराचेर. आनी देवाचें उतर आमकां जेजू सांगता, दोनया मुटलो स्वर्गा राज्यांत भितर सरचो ना. जो कोण बापाची खुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. पयलेच आमी सुरवातेक स्वर्गा राज्यांतले भायर पडले ते वर्सा बडवे. देवान बडव्यांचे लस्कर रचलें, पूण तांतले 3 बांटे एक कुशीन सरले आनी देवाची उतर आयकनासतना ते आपूण चाकरी करची ना म्हटलें आनी सुर्येच्या राज्यांतले भायर पडले. एक बांटो देवाचे कुशेक राजी जालो आनी ताका आमी आयश बडवे म्हणटा. स्वर्गार ते स्वर्गार आसात. आनी उपरांत देवान करीत आपल्याच सारक्याचो आपलेच सुरोपायेचो मनशाक रचलो, आपलो सुस्वार ताचेर घातलो आनी ताका हे सगळ्यांच्या राजाचो ताका एक येरदेरी केलो. पूण आनी ताका मोगानूच एक ताणें कायदो घातलो. पूण ह्या कायद्याक तो विस्वाशी रावंक ना. आपले सुबेर बायेन केली देवाच्या उतराक तो खालतो ना रावलो आनी भाशेन भयगुड्यांतलो भायर पडलो. पूण देव सांडिना देवाचो मोग कोंकणीत देव दोयाळ काकुरसार मोगार तो जेजूक ह्या संवसारांत धाडटा. आनी जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां कितें सांगता, हांव येयलां बापाची खुशी करूंक. आनी स्वर्गार आमी वेतलो जाल्यार बापाची खुशी करूंक जाय. जेजू आमची बापा आमकां शिकयता आनी आमच्या बापान तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांतूय जावं म्हणून आमी मागता. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, म्हजी भाव म्हजी भयण म्हजी आवय बापूय कोण जी कोण देवाचें उतर आयकतात सांबाळटात, देवाच्या उतराक खालती रावतात, तीच की म्हजी भाव भयणां. आनी वरवीं जेजू कितें आपूण सांगता ते आपल्या जिवितांत जेजू पाळटा. आनी ते आमी पळयता जेन्सेमायच्या मळ्यान जशें आयज सुरवातच्या उतरांनी आमकां कोडीत जालां कोण भाशेन जेजून सोंसलें. जे निमण्या शुक्रारा दीस जो कितें भोगतलो आसलो ताका जळमोन मारतले आसले, कांड्याचे कोपेल घालतले आसले, कांदार कुरीस दितले आसले, हात पांय किळायतले, कुर्सार मारतले आनी हे सगळे बडवळे हे मीर हेंचें मरण ताच्या दोळ्या मुखार येता. आनी ह्या वेळार तो कितें कोत्ता, बापा लागीं मागता, बापा जाता जाल्यार हे खोस म्हज्या वयले काड, पूण म्हजी खुशी करी नाका, तुजी खुशी जावं. देवाचे कुशेक राशी जाता आनी जेजू कुर्सार म्हणून आमची सरवण कोत्ता. आमचो सान फ्रांसीस शावेर गोंयचो पाय गोंयचो सायब तो गोंयांत इंडियेक येवपाचो नासलो, दुसरो पाद्री येवपाचो आसलो. तो दुयेंत पडटा आनी निमण्या वेळार म्हटल्यार ताजो वडील सांत इनास दे लोयोला हांगा ताची मार्शा मदींच आसा. तो ताका
आमचे इंडियेक येवपाक गोंयांत येवपाक म्हणटा तुमी वचोंक जाय आनी आमचो घेवन वडिलाच्या उतराक तो जाता वडिलाचें उतर देवाचें उतर हें तो बांदून घेता काटली पुटली बांदता आनी तयार जाता आनी तयार जावन तो पद्मारी येता आसतना ताका जायती तुफानान सांपडटा मोडान सांपडटा पूण ताचो बाबार्थ घट्ट देवाच्या उतराचेर कोडपार बांदलेलो बाबार्थ होच बाबार्थ ताच्या काळजांत रिगलोलो आसा आनी तो घेवन तो आमच्या मदें येता आनी खरेंच म्हटल्यार आमकां होच तो बाबार्थ दिता ताचे जिवितांत जायत्यो आडकोड्यो पिडकोड्यो आयल्यो जायते ताणें सोंसलें आनी ताणें आमकां किरीत भाशेन कोडपार बांदूंक हो घट्ट बाबार्थ आमचो देवाचें दवरूंक आमचे बापा ताणें शिकयली सोत्न माना ताणें शिकयली आनी उदी करून दोळ्यो करणयो ताणें शिकोवन आपले जिवितान पाडल्यो आनी आमकां खरेंच म्हणटा सायबीण मायच्या जिवितांत आमकां मेळटा सायबीण मायन देवाची कुशेक राजी जाली जसो एवा देवाची कुशी मोडली तेच भाशेन सायबीण मायनूय देवाची कुशी पाडली आनी सायबीण मायक आगोड वस्तू कसल्यो दोन त्यो मातशें सांगता आनी त्यो म्हटल्यार आंकवार आसतना आवय जावप आवय पयशे बेसार तिका कोण फातरान मारीत आसले आनी देवाचे चाली प्रमाणे फातरान मारताले ते पडदुवार वस्तुरे काडलेली मारून जेजूशी आनी जेजून तिका बक्षिली ते भाशेन सायबीण मांयक मारूंक शकताले तुजे लागीं ताका काजराचें उतर जालें आनी तो न्हवरो आपणाक ह्या आवयपणाच्या बेसार घेतलो हे दोन वस्तू तेज्या मनांत आसात आनी एक वस्त आसा देवाची खुशी सायबीण कितें दिसता देवाची खुशी एकचे 80 domini fiat mici secondo verbo tu andoneche sakon देवाक जाय तशें म्हज्या सभेन जावन दी हे सायबीण मांय कोत्ता सान फ्रांसिस्क कोत्ता जेजू कोत्ता आयज तुका म्हाका देव हेंच करूंक आपयता आमी स्वर्गार वेतले जाल्यार देवाची खुशी करूंक जाय आमचो बाबार्थ खरेंच म्हटल्यार घट्ट देवाच्या उतराचेर आसा आनी हेच खातीर आमी म्हणटा आमी जीव दिवंक लागून तयार आसा आनी होच बाबार्थान आमी सान फ्रांसिस्क शेवियर येयलो हेच घट्ट बाबार्थान कोटबार बांदलेल्या बाबार्थान सान फ्रांसिस्क शेवेरान आपल्या जिवितान जियोवन ताणें आमकां हे जिवीत जियोवंक ताणें आमकां ताणें किरीत भाशेन शिकयली आनी आमच्या जिवितांत तो आजून पासून आसा तर म्हाका भाव भयणांनो देवान आमकां रोचल्यान सगल्यांक आपले वडो घेवपाक मोग करपाक आनी स्वर्गार वचपाक आनी स्वर्गार वेतले जाल्यार देवाचे कुशेक आमी राची जावंक जाय देवाची खुशी आमी करूंक जाय तर हेंच जेजून केलें सायबीण मायन केलें सान फ्रांसिस्क शेवेरान केलें आनी आमी ते दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक वावरूया आनीक आमचो वेळ पावतलो जसो सान फ्रांसिस्क शेवेराचो पावलो आपलो ओत्मो बापाच्या कोपान दिवंक तेच भाशेन आमकांय मेळूं आनी आमी सगलीं ह्या सुरीच्या सुखान सान फ्रांसिस्क शेवेरा बाबर पावूं हेंच करून आमकां कृपा मागुया आनी सदांच देवाचे कुशेक राजे जावया आमेन. उबी रावया आनी मोगाड भावा भयणीनो आमचो दर एकल्याचो हावेस ही एका दिसाक आमी ह्या संवसारांतलें पयण सोंपयल्या उपरांत आमी देवा मुखार पावूंक आतांच देवाच्या उतराची मोडणी करतना आमच्या यादनिकान आमकां म्हणलां स्वर्गार आमी पावतलीं जाल्यार ह्या संवसारांत आमी जियेतना देवाची खुशी आमी करूंक जाय आनी देवाची खुशी आमी कोत्तेले जाल्यार आमचें जिवीत देवाच्या जेजूच्या कोडपाचेर आमी बांदूंक जाय. हें करूंक सोंपें न्हय तरेतरेच्या
आमी ताणणीक सांपडटा तेन्ना देवाची गरज उदीक आमी पळयता. ह्या वेळार थोड्यो गरजो देवा मुखार घालून देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक त्याच देवाचो आदार भगिनी फ्रांसीस शावेराची मजतीन आतां मागुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक प्रामाणीकपणाचे आनी विस्वाशीपणाचे नमुने जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सरकारी वडिलांनी पोरजेक दिलोल्या उतराक विस्वाशी रावन प्रामाणीकपणान आपली जुट्टी चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बागिवोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेक मान दितना ताची देख घेवन आमच्या जिवितांत देवाची खुशी वळखूंक आनी पाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोन 2025 उत्सवीक वर्सांत कांय दिसांनी आमी प्रवेश करतल्या. ही समारंभनी आमकां आमचे मिसांव काळजीदारपणी जियेवंक आदाराची जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. भुमोगाड बापा, विस्वासान बरोवन तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यांत दोयन तूं आमकां आयकून घे. जायती आमची मागणी आमच्या काळजान मनान आसात. आज तुका ती तावी. कितें गरजेचें आमकां आमच्या फायद्याक कितें अदी करून सासणाच्या जिविताक पावूंक कितें आमकां उपकारता तें तूं आमच्या मनांत घाल आनी तेंच पाळूंक तुजी खुशी पाळूंक तुजे कुरपेन आमकां बोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Kori bokti taka nakta bolidana zajmeniaci toria militi Bogar Bapa madun tuke mongantini ibretoni Bogar Bapa manuntuke mongantini ibretoni Bogar Bapa manuntuke mongantini ibretoni Bogar Bapa manuntuke mongantini ibretoni. म्हज्या बाबा बुडीनो, म्हज्या बाबा बुडीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा,
तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोल मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी म्हणटा. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओलो खाता आनी एकाल्सीक तें पियेता. इतले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें करून परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. जेन्ना आयज आमी बेतल बती हे फिरगोशी पवी सभाक एकठांय जाल्या जावची बी जावं मेलेली आमी दोनयांची कित्याक आमी हे वेळार मागता जी आमचे पवी सभेशी आमच्या दिवंतल्यांत जशी पवीस नांवरी जेजू बरोबर ती मेली तशें जेजूचे जेवणपणांतूय तांकां वांटो घेवं म्हूण मागुया. आमा संस्थांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर दिता आनी सर्व काळी तुका मानून सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां हें सोबीत मागणें शिकयलां आनी ह्या मागण्यांत आमकां देवाची खुशी सोदून काडूंक मागूंक आनी हे भाशेन देवाचेर पातयेवन आमी चलूंक जेजून आमकां शिकयलां. हें प्रार्थना आज आमी करतना आमकां दर एकल्याक हीच देवाची कृपा मागुया. आज कितें भाशेन आमी उगडास करता आमच्या कार्दियालाची भयण सोंपल्या मुंबयत. तिचे ओतम्या पासत मागुया. देवान तिका सासनाचें सूख दिवंक आनी दुखेस्त फामिलीक देवाची बुजवण आमी मागुया. आनी सगळी आमची मागणी करून सगळीं आमी बरोबर बाबार्थान आनी व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगणी आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिज्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजान आयला आनी आपले कोरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सोगलीं उबी रावया.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सोद्दां तोखतोल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागतांव तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवीन. मातशी बसुया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री आद्रिया फुर्ताडो तशेंच देवाची उतराची मोडणी करतल्या पाद्री आगापितो दक्कोनिया आनी तेच बरोबर बलिदानान वांटो घेतल्या हेर पाद्री बाबांक आनी तशेंच बेतालबातींच्या फिरगोसकारांक आमचे खेरीत दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी. सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. ही मिसा आमचे दियोसिजींतली दर एक फिरगोज समरमतली. 3:30 मीस आमचे दियोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समरमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा. थंय वचून तुमी कुमसार करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोत्राय दवरची. फाल्यां 3:30 मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटोच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकलुतीच्या तेरसांतल्यान जातली. फाल्यां बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जुंयसर बांय आसा थंयसर मीस आसतलें सकाळी 9 वरांचेर. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस समरमतलो. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात देवाची खुशी करून जिवंक, देवाच्या आदारान ती खुशी सोदून काडूंक आनी जेजू कोडपाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. One, two, three, one.